कुडचड्यार प्रचारा वेळार परवानो नासतना स्पीकर वापरिल्ल्यान आपाचो आमदार वेंझी विएगासा कारणां दाखय नोटीस धाडिल्ली। सरकार विरोधकांचो आवाज दामपाचो यत्न करता असो आरोप वेंझीन केलो। लोकसभा वेंचणुकेंत इंडिया आघाडीचे दोन्ही उमेदवार वेंचून येतले हाचो भंय आता सरकाराक दिसता, देखून असले प्रकार करून ते प्रचारात आडमेळी हाडटात अशें वेंझीचें म्हणणें आसा। नोटीस मेळ्ळ्या उपरांत ताणें प्रतिक्रिया दिली। अमके दीस कुडचड्यां जेन्ना कॅम्पेन केल्ली, पयलीं पेट्रोल पंपाक आसले, थिंगसून बाजारांत गेले, थिंगसून आमी शिवाजी सर्कलाक गेले। हो जो कॅम्पेन अवेरनेस ती आनी ही अवेरनेस करता आसतना आमी एक धाकटोसो स्पीकर उजा घेतले। ताका कांयच लेस देन 50 डेसिबल स्पीकर। इट वॉज जस्ट टू क्रिएट अ प्रोमो ऑफ इंडिया एलायन्स। आनी आमकां जो बॅनर आहलो तेजे इंडिया एलायन्स म्हणून बरयलो आहलें। आनी ही एक फर्स्ट कॅम्पेन न्हू, दीस इज पास्ट लास्ट 10 days वी वर डुईंग इट। आनी ते दीस थिंग सारके सिंगम जावन आमगेले गोंयकार भाव पुलिशे युनिफॉर्म घालून आनी डुईंग इलेक्शन ड्युटी आयले, थांबयले, आम तरी पूण कंटिन्यू केले। आनी आज कितका म्हळ्यार आमकां शो कॉज नोटीस काल धाडल्या आनी विदीन 48 hours आय हॅव टू रिप्लाय। सो वी हॅव रिप्लायड टू देम सेईंग दॅट देट वॉज नो पब्लीक मिटींग। आज जे तुमी चोवपाक गेले जाल्यार ही इंडिया एलायन्सा इतली बिलो आहाय, इंडिया एलायन्सा भियोन ते आतां शो कॉज देखून काडपाक लागले। वयल्या MLA जावन डायरेक्ट दे आर सेंडिंग शो कॉज नोटीस टू मी एंड दॅट टू विथ द ब्लेटंट लाय। देर वॉज नो पब्लीक मिटींग, देर वॉज नो लाउड स्पीकर। इतली कापस्तात तेगेली की भिवपाची। सो हाल भितरूय घातले कडेन म्हाका आज जोरी तर एशको शो कॉज नोटीस काटाय डायरेक्ट टू द MLA एंड बाय पुटिंग फॉल्स एलिगेशन्स कमिंग फ्रॉम द कलेक्टर्स ऑफिस। सो आय थिंक वी स्ट्रॉंगली कंडेम्ड। एट द सेम टायम वी वूड लायक टू टेल द BJP गव्हर्मेंट की आमी तुका भियेनात, वी डू नॉट स्केर यू एंड यू आर स्केर्ड एंड यू आर वरीड। कॅम्पेन कोमेस जाता थिंगा तूं शो कॉज नोटीस कोमेस केली आमदारां धाडपाक, तुगे परिस्थिती कितें जातली ती चोय। गोंयच्या लोकांक आज कोडपा बरें। आनी BJP सरकाराक आज आमी सांगो सोदताय यू आर लुजींग बोथ युअर सीट्स। नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा दोन्ही सीट इंडिया एलायन्स आज जिखोवन तुमकां दाखयतली, कित्याक लोक तुमचे विटलो आहा। कुडचोरे लोक आनी चोयलो आहा ते दीस कॅम्पेनिंगाक लोक सगळे ताळयो मारून सगळ्या कडेन उलयल्ले आनी कुडचोरी लोक तुमकां दाखयतलो आतां मत मारून आख्या सावथाचो नॉर्थाचो लोक तुमकां दाखयतलो। हें तूं मातशें शोकॉज धाडटे वी कंडेम एंड वी हॅव गिवन यू अ रिप्लाय दॅट देर वॉज नथिंग लायक दीस हेल्ड एंड वी आर फियरलेस। वी वील कंटिन्यू आवर कॅम्पेन फॉर इंडिया एलायन्स एंड सपोर्ट आवर इंडिया एलायन्स पार्टनर्स।